750 cans of bottle. 330 ml bottle. 750 for 330 ml bottle. 350 ml bottle, 24 in one carton. नहीं बाकी जो होते हैं कैसे हैं हम कहते हैं लोडेड आते आचार अजून हे घाल नाही सर दाची सर दाची केला सर ना 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 बाहेर दूर बाहेर जागो ना आणि मी तेच करतो हे करतो बोलला फोडलेले आते सेपरेट काय सीजर फॉर्म हो गया था बोरे सब तो बोरे पंचायत इतर फुल बोललो हो लाट 보세요. 너랑 많이 जैसे $2 बिगेस्ट सीजर है 49,992 बॉटल इंटू एक बॉटल कितने ml लीटर 992 49,992 इंटू पॉइंट 330 कर पॉइंट 330 330 ये लीटर येईल आमका हाँ 9 लीटर येते 330 16,497 liters 16,497 liters का तो ते राउंड सो हाँ टोटल बॉक्सेस आर 2083 2083 yes 24 बॉटल्स कितले येतात म्हणजे 2083 फायनल फिगर 2083 into 24 जाय मरे into 750 करू बॉटल्स into 750 so 1,15,62,250 नेटवर्क फ्लक्चुएट होता हमारे कट जाता bottles क्रेट म्हणजे हे कार्टून bottles in each crates म्हाका कॉल आयल्लो आमचे एक्सायज इन्स्पेक्टराचो की हांगा ताका एक्सायज ह्यो आमचो पुलीस इन्स्पेक्टर आसा तेणी कॉन्टेक्ट केलो की हांगा जो परवरी आसा पिल्यान थंय गुड्स एका रुमान स्टोर आसा म्हणून फ्लॅटान सो आमकां इन्फॉर्मेशन आयल्या उपरांत आमी डायरेक्टली कलंगूटच्यान डायरेक्ट हांगा आयल्या तेन्ना तेंचें अनलोडींग चलतालें सो तेंच्यांनी आतां आमकां सगलो गुड्स आसा पळय 2083 केसीस आमकां हँड ओवर केलेले आसा ऑलरेडी आणि फुडले आमी तो गुड्स आसा तो पोजेशनान घेतलेलो आसा आणि फुडले आमी आमचे प्रोसेस करतले खंयच्यान कोणीन दिला तो बीन कितें कळ्ळा तुमकां ना अजून पर्यंत काय ना ते तेंचें इन्वेस्टिगेशन चलता सध्या हे वर्साची सगळ्यांत व्हडली रेट आशी हय ही सगळी व्हडली आयज सांचे बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सोर्सीस ह्या जाग्याचेर आमी रेड मारली क्रायम ब्रांच रिमांदर आणि आमकां 2083 कार्टून्स ऑफ ट्यूब ऑफ बियर ही
सांपडली ह्या फ्लॅटान आसली ह्या गोडावनान आनी त्याचो व्हॅल्यू अरावंड 15 lakhs अप्रॉक्सिमेटली जाता. ताजी आतां आमी फुडें कारवाई करून ती एक्सायजाच्या हातीन दिल्या आनी फुडें इन्वेस्टिगेशन चालू करतले. सर तुमकां अशें ही जी बॉटल्स आहा पळय ही कितें इलेक्शन रिलेटेड कितें आशिल्लें? अजून कांय क्लियर जावंक ना बट वी आर इन द प्रोसेस ऑफ कन्फर्मिंग. कोणाची बीन कितें कळ्ळा ओनर बीन कोण फ्लॅट? तो प्रिमायसीस पळय हा एक एंटनी कोरिया म्हणून हांगा वॉलवाडो पिलेनचो ताजी प्रिमायसीस ती, सो ताजी इंट्रोगेशनूय चालू आहा. हे पळयात की हांवें राती म्हाका थोडेशे कोण आमचे बरे मागत्याचे फोन येवपाक लागले. सकाळी हांवें दैनीक जे पेपर्स आसात तेतूनय पेपरांतल्यान पळयलें की साळगांव मतदारसंघ पिलेन गांवांत सावळे गांवांत एक मोठी रेड जाली आनी एका फ्लॅटांतल्यान मोठ्या प्रमाणांत म्हाका दिसता 15 लाख तेज्याकून वयर पयशाची एक 15 लाख वयर आपल्या पयशाची एक मोठी रेड जाल्ली आहा. बियर जप्त केल्ली आहा, सोरो जप्त केल्लो आसा. म्हाका ह्या क्षणार हांव इतकेंच सांगीन की ज्याच्या घरान ज्याच्या बंगल्यान येदो मोठ्या प्रमाणात जो सोरो सापडला तो जे नांव कुरिया म्हणून आसा आनी म्हाका दिसता जर एखादें नांव जर कुरिया म्हणून जर हें आसा त्या बंगल्यावाल्याची सविस्तर म्हायती चवकशी करपाची गरज आसा आनी चवकशी केल्या नंतर कळटली की तें बोट कोणा कडेन पावता, तो कार्यकर्तो कोणाचो. राती म्हाका हें कळना की ज्या वक्तार रेडीचो प्रोसेस इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट, एक्सायज डिपार्टमेंट, आमचे इलेक्शन कमिशन, आमचे पुलीस डिपार्टमेंट हे सगळे डिपार्टमेंटान जेन्ना थंय आपलो प्रोसेस चालू घातलो तेंचो त्या वेळार त्या वाठाराक खंयचे कार्यकर्ते कोणाचे कार्यकर्ते थंय वावुरताले बोबाळटाले हेजो सगळो म्हाका दिसता इन्वेस्टिगेशन करपाची गरज आसा. आनी ह्या क्षणार इलेक्शनच्या तोंडार येदो मोठ्या प्रमाणात सोरो सापडलेलो आहा. दुसरी म्हायती अशीय कळ्ळी आहा की तो एक ट्रक थंय खाली जालो आनी दुसरो आनी एक जो ट्रक आहा पळय तो आनी खंय तरी गेला म्हणजे त्याच भागाक आनी खंय तरी आहा. ही पूर्ण म्हायती पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन आनी बाकीच्या सगळ्या डिपार्टमेंटा कडेन हांव एक उमेदवार म्हणून ह्या मतदारसंघाचो हात जोडून विनंती करता की पूर्ण म्हायती तेंच्यांनी इन्वेस्टिगेशन करचें आनी ज्या मनशा पर्यंत ही सूय पावता ते त्या मनशा पर्यंत ही सूय व्हरपाची आनी हें इन्वेस्टिगेशन करून लोकांक सारको हो पर्दा फाश करून दाखोवचो अशी साळगांव मतदारसंघाचे सगळ्या जनते तर्फे हांव विनंती